ह्या व्हिडिओन आम्ही HCF आणि LCM चे वर्ड टाइप प्रॉब्लेम्स आसात पळय ते ह्या व्हिडिओ थ्रू आम्ही पळयतले. सो जर तुम्ही आता क्वेश्चनान पळयले जाल्यार 2 bells ring every 6 minutes and 8 minutes. After how many minutes will they ring together again? आता जर तुम्ही प्रॉब्लेम रीड केले जाल्यार हेतून आमकां मेन्शनच करूंक ना की HCF फाइंड कर और LCM फाइंड कर म्हणून. ओके, सो तुम्ही वर्ड प्रॉब्लेम्स टाइप पळयात कशी आसता ती. सो हेजे वयरसून तुमकां कशें कळटलें की आपणाक HCF फाइंड करूंक जाय LCM और तुम्ही कशें रेकॉग्नाइज करतले प्रॉब्लेमाक. सो हांगासर तुमकां पयली सदांच कंडिशन दोग जाणांची दिली आसतली. ओके, सो आनीकूय प्रॉब्लेम्स दाखयता तुमकां. सो 2 bells ring every 6 minutes. सो 2 bells आसा, एक एवरी 6 मिनटाचेर बेल रिंग जाता आणि एक 8 मिनटाचेर रिंग जाता. ओके, आफ्टर हाऊ मेनी मिनिट्स विल दे रिंग टुगेदर. सो कितल्या मिनटां उपरांत ते एकाच टायमाचेर कितें जातली रिंग जातली. ओके, सो हें आतां आमकां फायंड आउट करपाक ते रुल्स आसा टू आयडेंटिफाय HCF काय LCM ते नोट डावन कराच और यू कॅन टेक स्क्रीनशॉट. सो पळयाच, जर तुमकां दोन आता हांगासर तुमकां हांवें कंडिशन सांगली की दोग जाणांची हांगासर कंडिशन दितले आणि हे वर्ड्स आसतलेच. पळयाच, LCM जर आमकां फायंड आउट करपाक जायो जाल्यार हे वर्ड्स आसतले भितून टुगेदर, एट द सेम टायम, कोइन्साइड, आफ्टर हाऊ मेनी मिनिट्स, डेज, रिपीटिंग इव्हेंट्स, मिनिमम. आणि जर HCF आसा जाल्यार मॅक्झिमम, ग्रेटेस्ट नंबर, लार्जस्ट सायज, इक्वल ग्रुप, डिवाइड एक्झॅक्टली, नो रिमाइंडर. ओके, सो असे वर्ड्स आसतले. जर आता तुम्ही वर्ड प्रॉब्लेम यातून जर तुम्ही आता ह्या क्वेश्चनान पळोवंक गेले जाल्यार तुमकां हांगासर वर्ड आसा पळय टुगेदर अगेन. ओके, सो टुगेदर अगेन म्हणजे आमकां कितें करपाक जाय LCM फायंड आउट करपाक जाय. आता LCM फायंड आउट कशें करतले, फक्त तुमकां हांगासर कितें घेवपाक जाय जो कितें नंबर दिला पळय तो. सो 6 दिला, सो डायरेक्टली फॅक्टर्स काडाच. 2 3 जा 3 1 जा, मागीर 8चा फॅक्टर काडाच. 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा. सो आता फॅक्टर्स बरेच 2 into 3 आणि 8चा फॅक्टर 2 into 2 into 2 बरयलो. आता आम्ही LCM फायंड करतले. LCMान पयली कॉमन जे आसा ते घेयाच आणि कितें कॉमन आहा ना, सो सगळे बरोवन काडाच. पळय ह्यो एकदा बरयलो, हो एकदा बरयलो, हो एकदा कॉमन आसा तो एकूचदा बरो. आता मल्टिप्लाय करा. 2 3 जा 6, 2 जा 12, 12 2 जा 24. सो C इज युअर करेक्ट ऑप्शन. कळ्ळें. सो जे हांवें जे तुमकां कीवर्ड्स दिल्या पळय ते सारखे नोट डावन कराच आणि फायंड आउट करा की ते प्रॉब्लेमान आसा काय ना ते. तेजे वयरसून तुम्ही फायंड आउट करतले HCF काडप और LCM. आता हितून बेस्ट. There are 24 apples and 36 oranges. What is the largest number of groups that can be made so each group has the same number of fruits? So 24 apples आसा, 36 oranges आसा म्हटला. आता आमकां असो ग्रुप करूंक सांगला लार्जेस्ट ग्रुप. सो तांकां कितें करपाक जाय ते डिस्ट्रीब्यूट करपाक जाय इन द सेम नंबर ऑफ फ्रुट्स. तांकां ते डिवाइड करतले आमी. ओके, सो इच ग्रुप हॅज द सेम नंबर ऑफ फ्रुट्स. सो आता तुम्ही जर कीवर्ड्स पळयले जाल्यार तुमकां हांगासर पळयाच कितें दिला लार्जस्ट सायज आणि हांगासर लार्जस्ट नंबर. सो लार्जस्ट वर्ड येयलो जाल्यार कितें फायंड आउट करतले HCF. सो HCF काडूंक जाय नंबर 24 आणि 36. 24चा 2 12 2 6 2 3 3 1 जा आणि 36चा 2 18 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा. सो 24चा कितें बरयतले 2 into 2 into 2 into 3. 36चा 2 into 2 into 3 into 3. आता HCF फायंड करतले जाल्यार फक्त कॉमन घेवप. 2 हेतूनय कॉमन आसा 2 आणि गुणा 3. सो 2 2 जा 4 4 3 जा 12. कळ्ळें. एक्स्ट्रा उरता ते घेवप ना, ते LCMान जाता. LCMान सगळे इन्क्लूड जातले. HCFान फक्त कॉमन आहा ते घेवप. सो A इज युअर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट टाइम अँड वर्क रिलेटेड. सो HCF आणि LCM फायंड आउट करपाचोच टाइप क्वेश्चन यो, पण मातसो ट्रिकी आसा यो. पळयाच, A कॅन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days. सो दोन कंडिशन्स दितली स्टार्टिंग. तुमकां सांगला आयडेंटिफाय करा A आणि B ची दिल्या. सो A जो आसा ते आपलं काम जे आसा ते कंप्लीट करतलो इन 12 days आणि B जो आसा तो कंप्लीट काम करतलो इन 18 days. नेक्स्ट कंडिशन दिला दे वर्क टुगेदर फॉर 4 days. आता जेन्ना दोगूय जाण काम करता पळय तेन्ना तेंच्यांनी कितें सांगला, तेंच्या दोगांयनी वांगडाच काम कितले दीस केला 4 दीस केला. मागीर 4 दीस जावन बीन काम सोडलें. इन हाऊ मेनी मोर डेज विल A कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क. आता तो एकलोच उरलो. सो उरलेलें काम तो कितल्या दिसांनी सोंपयतलो. ओके, सो पयलीं आमी फायंड आउट करतले की एका दिसाक कितले काम करतात ते. आमकां ते कितें सांगूंक ना पळय. तेंच्यांनी कितें सांगला A कॅन कंप्लीट वर्क इन 12 days आणि बीन दितलो 18 days. सो हांगासर वर्ड पळयाच कितें आसा टुगेदर. टुगेदर म्हटल्यार कीवर्ड्स पळयाच. टुगेदर म्हटल्यार LCM फायंड करपाक जाय. सो टुगेदर म्हटल्यार आमी कितें फायंड करतले LCM. ओके, सो पयलीं नंबर्स आसा तेजो LCM काडाच.
12 आणि 18. सो 18 फॅक्टर 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा एज 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा. ओके, सो फॅक्टर्स बरेच 18 2 into 3 into 3 मागीर 12 2 into 2 into 3. आता नेक्स्ट कितें करतले LCM म्हटल्यार तुमकां कितें सांगलें हांवें पयलीं कॉमन आहा तो एक घेयाच आनी कॉमन आहा तो एक घेयाच. आतां कॉमन ना ते बरोवयाच 2 3 जा 6 3 जा 18 2 जा 36. ओके, दोगूय जाण मेळोन इतके युनिट काम करतले. कितले टोटल काम करतले तो 12 दीस आणि 18 दीस काम मेळोन त्यांचे कितले युनिट्स जातले 36 युनिट्स. ही पहिली कंडिशन कळ्ळें सारकें रीड करा. हे 12 दिसान आणि ह्यो 18 दिसान कितले काम करतले म्हणून आमी LCM ला ह्यो आतां आमी फायंड आउट केला. LCM म्हणजे सो LCM म्हटल्यार जो आमी टोटल युनिट्स आहा पळय तो काडलो. कळ्ळें कितले काम करतले ते. आतां पर डे आमी काम कितले युनिट्स करतले पळय ते काडटले पर डे. सो 36 डिवायड बाय ए पर डे कितलो काम करतलो 36 डिवायड बाय 12 कितलो काम करतलो पर डेचो कळ्ळें तर डिवायड करप. बी पर डे कितलो काम करतलो ह्यो 36 टोटल घेतलो डिवायड बाय 18 कितलो 2 युनिट्स. सो टोटल वांगडात मेळोन तेंच्यांनी कितले युनिट्स काम केले 5 युनिट्स काम केले. हे पर डे युनिट्स दोगूय मेळोन काम करतात. आता दे वर्क टुगेदर फॉर 4 days. आता दोगांयनी सो टुगेदर तेंच्यांनी मेळोन कितले दीस काम केले वर्क टुगेदर कितले काम केले कितले दीस 4 days. पर डे कितलो 5 आणि 4 days काम केले. सो कितले युनिट्स टोटल काम केले तेंच्यांनी 20 युनिट्स काम केले राईट. सो 4 days काम जावन मागीर ते बी लिव्स बी सोडून गेलो. आता कितले युनिट्स टोटल आसले 36 कितले वांगडा मेळोन केला 20. सो 36 मायनस 20 करात कितले युनिट्स उरले 16 युनिट्स उरले. जो कोण काम करतलो एकलोच ए करतलो. ओके, 16 ऑप्शन आसा ना. एका कन्वर्ट करपाक जाय इंटू मिक्स फ्रॅक्शनान. ओके, सो मिक्स फ्रॅक्शनान आमी आतां कन्वर्ट कशें करतले. सो तुमकां आतां मिक्स फ्रॅक्शनान पळय हो 16 आसा राईट. एचो 16 युनिट्स तो काम करतलो एकलो. पर डे कितलो करता तो 3 युनिट्स. कळ्ळें कळ्ळें. सो आतां हांगासर ऑप्शन आमच्या कडेन ना 3 डिनॉमिनेटराक आसा. सो आतां हांगासर जो आसा पळय तो तुमी कितें करतले 3 डिवायड बाय 16. 3 कितले येता 5 जा 15 कितलो उरलो 1 उरलो राईट. सो आतां हांगासर बरयतना कशें बरयतले डिनॉमिनेटराक 3च बरयाच. ह्यो डिनॉमिनेटर थंयच उरता. 3 कितले येता हो एका कितें जाता मल्टिप्लाय जाता राईट. 3 कितले येता सॉरी हांगासर येतलो 3 5 जा 15 आणि वयर जो आसता तेका कितें येतलो 1 येतलो. सो 3 5 जा प्लस 1 16. सो आन्सर पळय 5 1/3 येतलो. सो डी इज युअर करेक्ट ऑप्शन.